प्रथम जावन आमगेले कुलदेव जावन आशिल्ले महामाय महागणपती देवाक नमस्कार करून हांगाचे पंढरापुराचे विशेष जावन आशिल्ले आजी यात्रेक आमी हांगा येवन पावले आसलीची पंढरापुराचे पांडुरंग विठ्ठल तशीच रुक्माई देवाक नमस्कार करता। हांगा आजी हे एक आमकां सकळ यात्रे पंढरापुरा यात्रे करून दिवचे तशेले एक सौभाग्य दिलेले आमगेले काशी मठाचे देव जावन आशिल्ले वेदव्यास व्यास रघुपती देवाक नमस्कार करून आमगेले काशी मठाधीश सुदिंती स्वामीक नमस्कार करता। हांगा आजी हे सगळेच आमकां हांगा यात्रेक एक अनुभव करून दिलेले तसले आनी हांगा आमच्या ह्या पंढरापुरांत आमकां हांगा आयल्यार एक मठ म्हणलेले एक वेवस्था नाशिल्ले। आजी आमकां आमगेले संयमिंती स्वामीन हांगा एक समाज सगळे आमगेले समाजाक एक पंढरापुरांत एक मठ जावका म्हणून सांगून न्हू एक होड तांगेले एक आशेन तूं हे क्षेत्रांत एक होड जाग घेवन हांगा एक मठ बांदून तसले एक अवकाश आमगेले समाजाक करून दिलेलो आसा। आमी हे सिद्धापूर वेंकटरमणा भजना मंडळी आमी सर्व जन हांगा येवन हे कार्यक्रमाक मेळिल्ले आसा। आमी हे विशयान आमगेले काशी मठाधीश जावन आशिल्ले संयमिंती स्वामीक केदनाची चिरऋणी जावन आसाची। हांवें किलकी एक 6-7 वर्सां सुकून एक पंढरापुराक आमगेले भजना मंडळी श्री लक्ष्मी वेंकटरमण भजना मंडळीचे यात्रे भजन हांगा करता म्हणून घेवन आमी एक 5-7 वर्सां सुकून आलोचना करता आशिल्लीची प्रति वर्स वच्चे म्हणून जायनी जाल्यार एक व्हड विशय कसो म्हळ्यार स्वामीन आमकां हांगा एक 7 दिवसाचे भजना सप्ताह घालून दिले निमित्त आमकां हे क्षेत्रांत येवन हे इतलो व्हड समारंभांत भाग घेवचेक आमकां एक व्हड खूश जाता आसा। आमगेले सुमार एक 60 जन आमगेले सिद्धापूर 60-70 जन हे भजने कार्यक्रमांत पंढरापुरा हांगा येवन मेळिल्ले आसाची। भजने विठ्ठल आमकां एक कुलदेव तशींच वेदब्रह्म नादब्रह्म अन्नब्रह्म म्हणून तशींच वेदब्रह्म आमगेले वेंकटरमण नादब्रह्म हांगा विराजमान जावशिल्लो पांडुरंग विठ्ठल तशींच अन्नब्रह्म कृष्णा श्री कृष्ण परमात्मा तशें आज हे व्हड कार्यक्रमांत आमी सकयल भागी जालेले आसाची। हांगा हे कार्यक्रम विजृंभणे जावन आमी सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामीले एक प्रतिष्ठान म्हळ्यार एक हे संस्थेन हे कार्यक्रम सकयल एक विजृंभणेरी सकणाक लायक रितीन सौकर्य दवरता तशेली एक चलोवन दिलेलो आसा। हे कार्यक्रमाक आमी येवन हांगा पाविल्ले आसाची देवान सकणाक आमकां हांगा हाडून पायलें सकणाक चांग रितीन एक अनुग्रह करून आमगेले हे भजने यात्रे फल सकण आमगेले उठायले पुरा जनांक मेळका म्हणून सांगून हांवें देवाले स्वामीले पुन्हा प्रार्थना करून मिगेले एक 2 उतर हांगा राबयत। आमगेले गांवचे माधव कामत म्हणून आनी एक ह्या यात्रे ಬಗ್ಗೆ एक 2 उतर हांगा उलयताची। कुलदेवाकाची विठ्ठल रुक्माईक आनी आमगेले गुरुवर्याक साश्टांग नमस्कार करताची 2 उतर उलयता। आमी सिद्धापूर तुकून भजना मंडळीचे एक 50 जनाक ऐरावत क्लब क्लासांत आमगेले संयुक्त JSP अध्यक्ष श्रीयुत गोपीनाथ कामत आनी वेवस्था केले। तशीच आमगेले भजना मंडळीचो अध्यक्ष D मधुसूदन कामत हांणी सहा आमकां फुल सहकार दिला। बेंगळूर तकून रमेश बाबाजीन रमेश कामत आनी सहकार दिल्लो आसा। हे एक व्हड एक कार्यक्रम साधारण 3000 लोक हांगा आयिल्ले आसा। तांकां सगळ्यांक वेवस्था केला जेवण काफी लॉडजिंग प्रत्येक बाळाचं
सुसलीत जावन बाळा चंद्रित जाला असले कार्यक्रम आणि मुखार सुरू जावचे आमगेले एक समाज एक वगूट जावचे आणि एक संमेलन जावचे तंत एक खुशी आणि आमकां एक ज्ञान सकट मेळचें पंढरपूर यात्रे म्हणजे एक विशेष यात्रे कितकी जण पळयलें ना येवचें बाळा कश्ट आसा तंतू एक असले व्यवस्था जाल्यार बाळा खुशी ह्या विशयांत आमी गुरुवार्याक साईमंदिर स्वामीक सुकृतींद्र ट्रस्टाक आणि तशें आमगेलो अध्यक्ष गोपीनाथ कामत आणि भास्कर कामत फॅक्टरी सावकार तशेंच मधुसूदन कामत आणि रमेश कामत बेंगलोर हांगा सगळ्यांक अन्याक पंत कृतज्ञ सांगताची असले कार्यक्रम आमकां चंद्री तेरे दावा म्हणगे न्हू आमगे समाजांत सगळ्यांक एक विनंती करून घेताची मुगेले दोन उतर मुगसिता गुरुवार पादाविंदाक वंदन करताची आज ही पंढरपुराचे 7 दिवसाचे भजना सप्ताह ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಅಂತ ಆಯ್ಲಿ आम्ही सिद्धापुरतून 3 दिवसवರೆಗೆ आम्हाला अध्यक्ष जाऊन संयुक्त GSP अध्यक्ष श्रीयुत गोपीनाथ कामत आणि आमगेला सिद्धापुरचे 65 जनाक तांगेले एक मनात इच्छा आशिल्ले वृद्ध वयोवृद्ध जावं चेडू जावं सकड आमगेले सिद्धापुरचे पूरा जन हंगे एक पंढरपुर येवन स्वाम्याल कार्यक्रम एक ಭಾಗವಹಿಸಿ वॉलंटियर जावं खंयच्या रीती जावं पुरे रीती सहकार दिवंक म्हण एक टीम केल्ले गोपेणान प्रति एक हंतंतू सिद्धापुरतून हंग पंढरपुरा वर जेवणात जावं रापची जावं वयोवृद्धक कसनी जावं की टॅबलेट की कसं की ट्रान्सपोर्टेशन की आमगेले इडी सिद्धापुरचे जनाक अत्युत्तम रितीन आमकां सहकार केला तशींची मालगड मनशाक जावं यंगस्टर कसनेचे ह्या वत्तांत येवचेक सिद्धापुरतून हंगवरेक ओलो मल्टी एक्सल बस कोरून 56 एक्स्ट्रा एक TT सिद्धापुरतून सायबरीकट्टे श्री माधव हेगडेक विनंती करून एक तन हंग सिद्धापुरतून आणि 10 जन मेंबर थंय व्यवस्था करून कोणाक जावं कोणा खंयचे आमगेले हिरिये जावं किरिये जावं कोणाक मन नोयशी अशी पुरा जनाक हंग आपण हेळा आणि देवाले आणि स्वाम्याले आशीर्वाद घेवसून दिला आमकां तद्दसून पुरा जनाक विठ्ठल काल भजन चंद्रित जाला आज आमगेले भजना पालिसे सिद्धापुरचे तेमेची गोपेणन हांव रमेश कामत बेंगळूरू म्हळ्यार गोपीनाथ कामतेले मलगड भाऊ आम्ही बेंगळूरच्या एक ओमकार भजना मंडळी म्हणून एक सान भजने टीम करून घेवन पयलीं 14 तारीखेक सांजे 9-10 गंटेपासून एक स्लॉट बूक केल्ले तशींच आज 15 तारीख 15/3/2023 आमगेले वेंकटरमण भजना मंडळी सिद्धापुर हांगेले तर्फेन हंतुमे आमी भागवहिसिला ह्या दोन्ही कार्यक्रम पंढरपूर क्षेत्रांतून 7 दिवसा भजन हंतू चंद्री तिरी आम्ही तिला सांगितलं आम्ही देव स्वामीनं देवाना आणि ಒಟ್ಟು लोकांक हंतू बरेपण मेळटा आणि देव ಒಟ್ಟು लोकांक बरें करता आणि ಒಟ್ಟು लोकांक हांगा आयिल्ल्या लोकांक पुण्य पुरा मेळटा म्हणून सांगून हें करून घेवन मेगेले दोन उतर हें करता हांगा आमी पंढरपूर यात्रा करताच म्हणून मनान तूं लेखील वरेना लेखन अशीची त्या देवान आमकां हांगा हाडून घेतलें सर्व लोकांक धन्यवाद आणि तशी गोपीक आमी चिरऋणी आसाचे म्हळ्यार यात्रा तागेल निमित्यान आमकां हांगा येवचें एक परमिशन मेळ्ळें म्हणून अशी त्या देवान बी आमकां हांगा हाडून घेतलें आमकां हें भाग्य दिलें हें भाग्य अनुदीन अशी मेळता वर खंय खंय क्षेत्रां वचचें म्हूण हांव देवा लागीं वेदव्यासा लागीं वेंकटरमणा लागीं विठ्ठल पांडुरंगा लागीं मागून घेता आमगेले गांवचे मॅस्कॉमाचे ज्युनियर इंजिनियर जावन आशिल्ले बडाबाळ मंजुनाथ शानबाग आणि एक दोन्ही उतार उलका म्हणून ಹಂಗೆ ಗುರುವಾರಲ್ಲೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದನ ಕೋರ್ದು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ಶಿವ देवाक वंदन करून आमकां 3 वर्सां फुडें सिद्धापुर देवस्थानान गोपीनाथ अण्णान पंढरपूर यात्रा म्हणून सांगिल्लें कसं की कोरोना तेंपर जावन वेळ जावन त्या यात्रा काल आमकां संपन्न जाला तशी आमकां बारीक खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन वचचे व्हड विशय न्ही जाल्यार सगळे घेवन येवन स्वाम्याले गुरुल आनी देवाला भेट जाल्या तशी काल विठ्ठल भेट जाल्या तशी आमी पुरा धन्य जाली तशी त्यांची पुरा हक्क आनी मुखार सुद्दां चांग काम परत गोपीनाथ हातार जावं म्हणून
देवाला मागता ती तशीच यूथ ऑफ GSP हांव केदोना पळयता लाईव्ह म्हळ्यार हांव मेस्कॉम इंजिनियर खंय येवचें जायना वर्ल्ड वायड पुरो तुमी हें करता आसा लाईव्ह करता आसा ती आमकां पुरो कार्यक्रम पळोवचे जाता आसा ताकाच आमी यूथ ऑफ GSP आसा एक धन्यवाद दिता दिवन आमगेले दोन उतर उलयता सर्वांक वंदन कोरनो ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಮ್ತಿಲೆ ನೇತೃತ್ವರಿ पंढरापुर यात्रा सर्वांक कुशेरी चंदायरी यात्रेदಲ್ಲ सर्व देवाल दर्शन की स्वामी दर्शन की स्वामी देवाल दर्शन की भजन विषय की सर्वांत संपन्न झाला गोपीनाथ कामत आणि त्यांच्या कुटुंबाक देव बरे करो म्हणून ह्या मला सांगून घेतो विदेवास देवाक सुधींद्र तीर्थ स्वामीक सेमंदिर स्वामीक विठ्ठलाक नमस्कार करून आमगेल्या गांवां सकून सिद्धापूर गांवां सकून सगळे लोक हांगा भजन करच्याक पांडुरंगाला दर्शन करचे भाग्य आमकां स्वामींनी दय करून दिली त्यामुळे आमी सगळे सिद्धापूर गांवांत पुरो जाणां ಒಟ್ಟು जावन येवन हांगा भजन करचे भाग्य विठ्ठलाल दर्शन स्वामील दर्शन पुरा देवते शिकोवन दिवचे भाग्य आमकां स्वामींनी ह्या दय करून दिल्ली ताका स्वामीक सगळे समाजाक आमी चिरऋणी जावन आसाची हें भाग्य आमकां दिल्ले बद्दल आमी स्वामीक अनंत कोटी प्रणाम करतात नमस्कार